जेरेमायस बी चड करून जेहोकिमाचे राजवटकेच्या काळार केल्लीं भाकितां खरी बोजण देव मंदिरा आड चॅप्टर 7 सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक आयलें तें सर्वेस्पराच्या घराच्या दारवंट्याशी उबो राव आनी हो संदेश परगट कर अशें सांग. ह्या दारवंट्यांनी सर्वेस्पराक भोजूंक येतल्या जुडाच्या सगळ्या लोकांनो सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां नीत करात आनी हांव तुमकां ह्या जाग्यार रावूंक दितलों. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फटकिऱ्या उतरांचेर विस्वास धरूं नाकात. तुमचेर वायट येना जावंक तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां सारकींच बदलात. एकामेका थंय न्यायनितीन चलात. परक्यांक, अनाथांक आनी विधवांक पिडापीड दिवं नाकात. ह्या देशांत निरअपराधी रगत वारोय नाकात. दुसऱ्या देवां फाटल्यान वचूं नाकात. अशें करशात जाल्यार हांव तुमकां ह्या जाग्यार मागां तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावपाक हांवें दिल्ल्या देशांत रावूंक दितलों. पळयात, तुमकां कित्याकूच उपकारनात तसल्या फटकिऱ्यात उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चोरयो करतात, जिवेशी मारतात, परद्वार करतात, लोटेक गोवाय दितात, बालाक धूंप लासतात आनी तुमी वळखनान त्या दुसऱ्या देवां फाटल्यान वेतात. आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरांत येवन आनी म्हजे मुखार उबीं रावून अशें म्हणटात, आतां आमकां सुटका मेळ्ळी. हीं सगळीं खोटेपणां करूंक मात तुमकां सुटका मेळ्ळी न्हू. म्हजें नांव आसलोलें हें मंदीर तुमकां चोरांची धोल कितें? हांव सगळें पळयतां म्हूण जाणो जायात, उलयता तो सर्वेस्पर. शिलोआंत आसलोल्या म्हज्या जाग्यार वचात. थंय पुर्वीं एका मंदिराक म्हजें नांव हांवें दिल्लें. म्हजे इस्रायल पोरजेच्या खोटेपणाक लागून हांवें ताका कितें केलां तें पळयात. आनी आतां तुमी असलीं कर्तुबां केलीं देखून उलयता तो सर्वेस्पर. आनी इतल्या नेटान दीस उजवाडटाच सुरू करून आनी थार घेन आसतना हांव तुमचे कडेन उलयत आसता तुमी म्हजें आयकलें ना देखून आनी हांव तुमकां उलो मारीत आसता तुमी म्हाका जाप दिली ना देखून अशें सांगता. ह्या मंदिराक म्हजें नांव दिल्लें आसा आनी ताचेर तुमचो विस्वास आसा. तरी हांवें शिलोआक केलें तशें ह्या मंदिराक हांव करतलों. तेच परी तुमकांय आनी तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या ह्या जाग्याक हांव करतलों. आनी जशें एफ्रायमाचे आख्खे संस्थीक तुमच्या सगळ्या भावां भयणींक हांवें धांवडायलीं तशींच तुमकांय हांव म्हजे मुखायलीं धांवडायतलों. पोरकी देव. आनी तूं हे पोरजे खातीर मागणी करिनाका. तांचे खातीर म्हाका विनय नाका वो प्रार्थन करिनाका, कित्याक हांव तुका आयकचोच ना. जुडाच्या नोंगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या रस्त्यांचेर तीं कितें कोत्तात तें तुका दिश्टी पडना. भुरगीं जळोव एकठांय कोत्तात, बापूय उजो पेटयतात आनी सर्गींचे राणयेक भाकऱ्यो करून बायलो पीठ मळटात आनी म्हाका अपमान करून दुसऱ्या देवांक पिवण अर्पितात. म्हाका तीं अपमान कोत्तात म्हूण दिसता तुमकां? उलयता तो सर्वेस्पर. आपणाकूच तीं अपमान कोत्तात आनी लज हाडटात म्हूण सांगचें न्हय. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजो राग आनी म्हजो क्रोध ह्या जाग्यार मनशांचेर आनी मोनजातींचेर, मोळ्याच्या झाडांचेर आनी जमनीच्या फळांचेर पेटलोलो तो जळत रावतलो आनी पालवचो ना.
सी देवाक ओम आनी योद नाका ताच्या उतराक कान दी. सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमचे ओम आनी यज्ञ एकठांय करात आनी तांचें मांस खायात. कित्याक इजिप्तांतलीं हांवें तुमच्या पुर्वजांक भायर काडलीं त्या दिसा ओमा विशीं आनी यज्ञा विशीं हांवें तांकां कांय सांगलें ना, कसलोच कायदो घाल्लो ना. एकूच तांकां आज्ञा दिल्ली ती, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी परजा. हांवें तुमकां दाखयल्या ती सगळी वाट नीट धरात आनी तुमचें सगळें बरें जातलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. आपल्याच येवजण्या प्रमाणें तीं चल्लीं, आपल्याच वाड्याचीं जावन आपल्या खोट्या वंदोवण्यांची वाट तांणी धरली. तांची गत अदीक बरी जावचे सुवातेर अदीक पाश्ट जाली. तुमची पुर्वजां इजिप्तांतलीं भायर सरलीं त्या दिसा थावन तें आयज पर्यंत थार घेनासतना हांवें तुमचेशीं सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. आपली मान तांणी ताण केली, आपल्या पुर्वजां परस तीं पाश्ट जालीं. म्हणटच हें सगळें सांग तांकां, तीं तुजें आयकोचीं नात, तांकां तूं उलो मारतलोय. पूण तीं तुका जाप दिवचीं नात. देखून तांकां अशें सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाचें उतर पालिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतलें भायर सरून गेलें. डी कुड्ड्या देवांची पुजा, परदेसांत वचपाची धमकावणी. आंगोयल्ले तुजे लांब केंस कातर आनी ते भायर उडय. पहाड दोंगरांचे तोंगशेर वचून विलाप कर. कित्याक सर्वेस्परान आपलो क्रोध फावो जाल्ले पिणकेक पाठ केल्या आनी सोडून दिल्या. ओय जुडाच्या पुतां धुवांनी म्हजे नदरे मुखार वायट तें केलां, उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत तें बसतावचे खातीर तांणी कांटाल्याच्यो वस्तू दवरल्यो आनी आपल्या पुतां धुवांचो उज्यान ओम करचे खातीर तोफेतांत बेन हिनोमाच्या वळांत उंच तांणी बांदलीं. अशें करूंक हांवें कदींच आज्ञा दिली ना, न्हय म्हूण म्हज्या मनांत असलीं चिंतनां उपजूंकूच ना. देखून पळयात, उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या जाग्याक तोफेत वो बीन हिनोमाचो वळ आनीक म्हणचिनात तसले दीस येतात, पूण जिवी मारपाचो वळ ह्या नांवान ताका वळखतलीं. खंयसरूच आनीक स्वात ना जावन तोफेतांत मोडीं उडयतलीं आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी जमलीवेलीं सावजां ह्या लोकांचीं मोडीं खातलीं. आनी तांकां आंबडूंक कोण आसचो ना. संतोसाचे आनी खुशालकायेचे उल्हास, तशेंच अकले न्हवऱ्याच्या लग्नाचीं संतोसाचीं गितां जुडाच्या नोंगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या रस्त्यांनी आयकूंक येवचीं नात. कित्याक आख्खो देश जातलो एक ओराणें. देवाचें उतर